सर आम्हाला ना आता पूर्ण एक जीपीएससी बद्दल ऐकायचं आहे. जीपीएससी बद्दल असं खूप लोकं बोलतात, की जीपीएससी एक खूप कठीण एक्झाम आहे किंवा जीपीएससी मधलं ॲक्चुअली लिहिताना स्पेशली माहिती नाही जीपीएससी म्हणजे काय ॲक्चुअली? फुल फॉर्म काय किंवा जीपीएससी म्हणून काय-काय होतं? असं काय माहिती नाही. पूर्ण आम्हाला जीपीएससी बद्दल जाणून घ्यायचं आहे. जीपीएससी म्हणजे गोवा सर्व्हिस पब्लिक कमिशन. तितूंतल्यान जे गॅझेटेड ऑफिसर्स असतात त्यांची निवड झाली जाता. ती एक टायपाची एक्झाम असा की ती दिवची पडटा आणि आताच आमच्या मुखेलमंत्र्यान सांगला की सगळ्यो पोस्ट असतात गव्हर्नमेंटाच्यो ज्यो सगळ्यो पोस्ट असतात त्यो जीपीएससी थ्रूच जातल्यो. हे त्यांनी चांगले एक पण ॲक्चुअली नॉर्मली पळोवंक खंयचे पोस्ट सर खंयचे? आता बेसिक पोस्ट जे असतात ते जेएसओ ज्युनियर स्केल ऑफिसर हो सगळ्यात जीपीएससीचो टॉप गॅझेटेड ऑफिसर असतात. तितून डेप्युटी कलेक्टर येता, नंतर येता बीडीओ असा, मामलेदार असा, सब रजिस्टर असा आणि गॅझेटेड पोस्टान जो प्रत्येक ऑफिसेस असतात, प्रत्येक कॉलेजेस असतात, जो गव्हर्नमेंट कॉलेजेस असतात त्यांचे जे प्रोफेसर्स असतात त्यांच्या खातीर सुद्धा जीपीएससीची एक्झाम दिवप हे अनिवार्य असा. ॲक्चुअली जीपीएससी दिवपा खातीर वय किंवा कितें क्वॉलिफिकेशन्स कितें आसपाक जाय? कशें कितें आसता तेंचें? इट डिपेंड्स ऑन द पोस्ट. खंयच्या पोस्टाक अप्लाय करता. चड करून मॅक्झिमम एज लिमिट आसा ती 45 आसा मॅक्झिमम. तितून तुका सगळे पोस्ट तितून कव्हर जातात तश्यो. पण ॲक्चुअली दिवपा खातीर ग्रॅज्युएशन केल्लें आसपाक जाय की 12वी पास समथींग कशें कितें आसता तेंचें? चड करून ग्रॅज्युएशन असा. फॉर आता जेएसओ सांगले हांवें किंवा बीडीओ सांगले, मामलेदार सांगले, सब रजिस्ट्रार सांगले. आता फॉर जेएसओ बीडीओ जे आसा तांकां ग्रॅज्युएशनूच जाय पडटा. स्पेशली फॉर सब रजिस्ट्रार आनी मामलेदार ताका लिगल म्हणजे एलएलबी किंवा एलएलएम झाल्लेच भुरगे जाय, कारण की तितून तांकां सगळ्या प्रकारचे लॉज त्याची अभ्यास झाल्लो जाय तांकां. स्पेशली लँड लॉज असतात, कारण की सेल डीड बीन ते गिफ्ट डीड वगैरे करता. तर त्याच्या खातीर एलएलबीचेच हे जाय. आणि प्रत्येक पोस्ट जी आसा, फॉर एक्झाम्पल आता मेडिकल कॉलेजीन जर प्रोफेसर जाय तर त्याच्या खातीर त्याची जीपीएससी त्याचो सिलेबस थंय त्यांनी लायलेलो असा आणि त्या सिलेबसा प्रमाणेच त्याची एक्झाम घेतली जाता. तर ती एक्झाम कितले हार्ड आसता किंवा खंयचो भुरगो एप्लाय करपाक शकता त्या खातीर? सी हांगा हार्ड आणि सॉफ्ट काय ना. जो अभ्यास करता त्याका सगळ्योच गोष्टी सोप्यो जाता. जो अभ्यास करना तो म्हणटलोच की हार्ड जाता. अभ्यासान खंयचीच गोष्ट हार्ड आणि सॉफ्ट ना, कारण की भुरग्याच्या तकलेनूच पयलींच्यान भरलेले असता की गणित हो टफ सब्जेक्ट. XYZ सब्जेक्ट इज टफ सब्जेक्ट. हो त्यांच्या भुरगेपणानूच त्यांच्या तकलेन घातलेलो असता. इट इज नॉट करेक्ट. सर ॲक्चुअली जीपीएससी क्रॅक करपा खातीर एक टायम टेबल किंवा शेड्यूल म्हणटात ते आसपाक जाय किंवा डिसिप्लीन लायफ आसपाक जाय. सो कितें ॲक्चुअली कशें कितें? आता खंयचे तुम्ही गव्हर्नमेंट किंवा खंयची पोस्ट खंयच्याय नोकरीचेर वचपाक जाय तर तुमचे शेड्यूल हे करपाकूच जाय अशें. आणि तुम्ही प्रत्येक गोष्टीक सिस्टमॅटिक जो पद्दत आसा ती अवलंबूनच करपाक जाय. खंयचीय गोष्ट आमी करता ते टायम मॅनेजमेंट हो करपाकूच जाय. त्याच्या शिवाय खंयचीय गोष्ट जावची ना हे माझ्या सगळ्यांक सांगपाची एक गरज आसा. सर एक आनी नॉर्मली जाता सर अशें हांवें आयकलां की एक व्हडल्या एक्झामीक थोडे जाण पयशे दिवन किंवा समथींग टेबलार वचून म्हणटा ते कितें प्रकारान घडटात सर ॲक्चुअली जीपीएससीन कितें घडटात ॲक्चुअली हांव ट्रूथ आयकपाक जाय सर. कित्याक खबर हेका लागून खुबशे यूथ फाटीं सरतात. आपूण दिवनूय कितें करूं रे सगळे वयर पयशे दिवपाक जाय. आता कितें आसा पळय मदीं पेपरान आमी भरपूर वाचला की बाबा जीपीएससीचे भुरगे दिल्यात आणि पयलीं आणि ते अंडर द टेबल दिवन राजकारण्याक अंडर द टेबल दिवन ते आपली आपली नोकरी घेतात. पहिली गोष्ट म्हणजे आमच्या गोंयच्या भुरग्याक व्हाईट कॉलर जॉब ह्याच्या फाटल्यान ते लागलेले आसा आणि तितून तांकां गव्हर्नमेंटूच जॉब जाय. आणि गव्हर्नमेंट जर जॉब जाय तर एक तर पहिली गोष्ट असा की ते पयलीं वता ते त्याच्या नियरेस्ट पॉलिटिशियन आणि तो पॉलिटिशियन असा तो त्याचा फायदो घेतलोच की बाबा ह्या भुरग्याक म्हाका दिवपाक जाय किंवा तो माझो कोण रिलेटिव्ह असपाक जाय, सोयरो असपाक जाय, त्याचोच तो फुडें वचपाक जाय. आणि जर तो ना तर त्यांचे कितें ना कितें तरी डिमांड आसतलेच की बाबा हे दिल्याशिवाय हांव तुका करपाक शकना. की हितून जेन्ना पॉलिटिकल
फोर्स ज्यांना भितर पडटा खंयच्याही गव्हर्नमेंटाच्या हितून त्यांना हे जे गोष्टी जावपाच्यो असता त्यो जाताच. मग सर ऍक्च्युअली हेतूर जो कोण स्टडी हार्ड करता किंवा एक मेहनत घेवन ऍक्च्युअली येता ताका मागीर मार बसता न्ही, ताका लागून बाकीचे भुरगे डिमोटिवेट जाता. ते डिग्रेड जातलेच न्ही. जोपर्यंत भुरगे राजकारण्याच्या पाया वचून पडटले आणि म्हाका नोकरी दी, म्हाका गव्हर्नमेंटूच नोकरी जाय, म्हाका हेच जाय, म्हाका कितें तरी कर, हांव हे दिता ते दिता करून आमीच सांगता तांकां, तेन्ना त्यांचे फावताच न्ही. बरोबर आसा. आणि त्यामुळे कितें जाता, जे भुरगे शिकता काळजांतल्यान जे शिकता त्यांचो एक मोटिवेशन डाऊन जाता आणि मागीर ते म्हणटात जा आसूं कितेंय जावं, म्हाका कितली खंयची नोकरी मेळल्यार हांव करपाक शकता. तुका सांगता की ते आमी हांगा थोडे तरी बरे आसात. तर तूं महाराष्ट्रान आणि खंयच्या व्हडल्या स्टेटीन जर वचत न्ही तर MA, BEd, MSc, MTech जाल्ले भुरगे सर्वंट, क्लार्क ह्या पोस्टाक अप्लाय करतात. वाय सो? कित्या खातीर सर? कारण की इतली कॉम्पिटिशन वाडली आसा, जॉब क्रिएशन ना आमच्या इंडियन जॉब क्रिएशन ना. त्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण जातलीच. भुरगे शिकत रावल्या, एवढे कॉलेजेस भायर पडले. आता इंजिनिअरिंग कॉलेज गोंयान 5 इंजिनिअरिंग कॉलेजेस आसात, एक गव्हर्नमेंट आणि 4 प्रायव्हेट कॉलेजेस. वर्साक 1000 इंजिनियर भायर पडटा. हय. डिप्लोमा जवळजवळ 7 ते 8 डिप्लोमा कॉलेजेस आसात. तितूंतल्यान आणि 1000 इंजिनियर भायर पडटा. आता हे इंजिनियर कितें करतले? कॅम्पस प्लेसमेंटान मॅक्झिमम 5 to 10% भुरग्यांक तांकां नोकरी मेळटा. तितून आणि दुसरी गोष्ट आसा की आमचे इंजिनियर भुरगे भायर वचपाक सोदनात, आउट ऑफ गोवा वचपाक सोदनात, तांकां हांगा भितरूच जाय. आता भितर जाय जाल्यार आमच्या ह्या राजकारण्यांनी कितें तरी हांगा डेव्हलपमेंट करपाक जाय. काही वर्सांपूर्वी हांगा आयटी सेक्टर जातले, आयटी हे जातले म्हणून व्हडलो बोवाळ घातलो, अजूनही जावना. बरोबर. इंडस्ट्रीज ज्यो आसा, खंयची इंडस्ट्री आयलेली आसा, व्हडली इंडस्ट्री खंयची गोंयान आयली आसा, थंय आमचे इंजिनियर कामाक वतले. मॅक्झिमम हांगा फार्मास्युटिकल कंपनी आसा. आता फार्मास्युटिकल कंपनीन जरी तूं वचून पळयत तर गोंयचे भुरगे कमी आसा, पण भायले भुरगे थंय काम करता. कित्याक आमच्या भुरग्याक न्ही नायट शिफ्ट नाका, सेकंड शिफ्ट नाका, तांकां तोच सकाळी 8 ते 5 तोच तांकां टायमिंग जाय, अशें जायना न्ही. आणि हेही आमच्या गोंयच्या युथान चिंतपाक जाय की बाबा आमकां जर आमच्या भितर जर चेंज करपाक जाय तर आमचे मायंडसेट, बिहेवियर चेंज करपाक जाय. तेन्नाच आमी खंय तरी सुदारतले. आमी गोंय केन्ना तरी सुदारतले. आमचो खंयचो युथ वचून सीएमाच्या मुखार वचून बसता की बाबा तूं इंडस्ट्री हाड हांगा, असले इंडस्ट्री हाड हांगा, आमच्या भुरग्यांक कामाक लाय हांगा. खंयचो कोण करता? ABVP किंवा तो खंयची आणि दुसरी ती संस्था आसा काँग्रेसीची, आय डोंट नो, तो उरफान मुल्ला काय कोणतरी मुल्ला कोण खबर ना म्हाका, ते वचून युनिव्हर्सिटीन आयज वत चड आसा म्हणून भुरग्यांक सुटी दियात. अरे असले ऍप्लिकेशन दिल्यापेक्षा तुम्ही भुरग्यां खातीर झगडा. बाबा आमी युनिव्हर्सिटींतल्यान भायर पडटा, आमकां नोकऱ्यो दियात, प्रायव्हेट कंपनी हाडात हांगा. कोण करना? ह्याच्या खातीर खंयचो ABVP झगडला, खंयचो स्टुडंट युनियन वालो झगडला? खंयच्या पेपरान येता म्हाका सांगात तुम्ही? ना येना. आणि आमचो गोंयचो युथ न्हिदून आसा. अरे उठा, तुमच्या त्या पॉलिटिशियना उकला. हांव म्हणटा उकला ताका आणि करून दाखय. माझ्या ह्या हितून करून दाखय. हाड ना, हांकां IIT जाय. IIT कित्याक जाय हांगा? 5 इंजिनिअरिंग कॉलेज ऑलरेडी आसात हांगा. NIT ऑलरेडी जाल्ली आसा. IIT सुदारून आमचे भुरगे, आमच्या कितल्या भुरग्यांक IIT मेळटले? तुम्ही आतापर्यंत लिस्ट काढल्या इतल्या वर्सान, आमचे कितले भुरगे IITन गेल्या? 5 ते 6 भुरगे. रँकिंग कितले आसा कोणे पळयला? ना पळोवना. आता IIT येवपाक जाय, गोव्याची प्रतिष्ठा वाडटली, ही गोष्ट वेगळी आसा. पण त्यातून गोंयच्या युथाक कितें फायदो जातलो कोण पळयता? कोण पळयना. ह्यांचे आपल्या कॉन्स्टिट्यूशन येवपाक जाय, म्हणजे माझी पावर वाडटली, हे ह्या राजकीय लोकांच्या भितर पडलेले आसा आणि भुरग्याचो कोणूच विचार करनात. हे माझे म्हणणे आसा. भुरग्यांनी स्वता जर डेव्हलप जावपाक जाय किंवा UPSCन जर फुडें सरपाक जाय जाल्यार आनी कशें ती मेहनत करची, कशें स्किल वाडोवचे? पयलींच हांवें सांगला की रेग्युलर स्टडी जी आसा, हे पहिली गोष्ट.
दुसरी गोष्ट, तुम्ही ग्रुप बनवपाक जाय, जेणेकरून तुमचे डिस्कशन एकमेकाकडे जावपाक जाय. तितून बऱ्याच गोष्टी भुरग्यां भितर डेव्हलप जाता, एक कॉन्फिडन्स डेव्हलप जाता, एक करेज डेव्हलप जाता, उलोवपाची क्षमता वाडटा, मेमरी पॉवर वाडटा, थिंकिंग पॉवर वाडटा, फ्रेंडनेस वाडटा. इतले भरपूर कॅरेक्टरिस्टिक्स फक्त ग्रुप डिस्कशनान वाडटा. आणि ही कल्चर आमच्या गोंयान खंयच ना, आणि खंयच्याय कॉलेजीन हे करनात. आणि हे म्हाका दिसता की प्रत्येक कॉलेजीन हो ग्रुप डिस्कशन हो प्रोग्राम कंपल्सरी दवरपाक जाय. प्रत्येकाक कितें दिसता, आमी जर ग्रुप डिस्कशन केलें आणि म्हाजो कलीग जो आसा तो फर्स्ट येवपाक शकता, तशें जायना न्ही केन्ना, तशें केन्नाच जायना. ज्या दिसा तुमी एग्जामी बसतले त्या दिसा तुमचो जो माइंड सेट आसतलो त्या प्रमाणे तुमी एग्जाम दितले. असे तुम्ही जर 50 जण बसले डिस्कशन केले, प्रत्येकाक कळले म्हणून ते सगळेच 50 जण 100 मार्क घेतले असे केन्नाच जायना. इट डिपेंड्स ऑन युअर माइंडसेट ऑन द डे ऑफ एक्झामिनेशन. बरोबर. सर जीपीएससीचे प्रिपरेशन करताना भुरग्यांनी खंयच्या खंयच्या सब्जेक्टांची स्टडी करपाक जाय? बेसिकली तसे भरपूर सब्जेक्ट असतात तांकां. हितून इंडियन पॉलिटी आसा, कॉन्स्टिट्यूशन आसा, क्वांटिटेटिव्ह आणि ऍप्टिट्यूड आसा, रिजनिंग पॉवर आसा, एन्व्हायरमेंटल स्टडी आसा, जॉग्राफी आसा, हिस्ट्री आसा, इंडियन फ्रीडम फायट्स आसात, अशो बऱ्योच गोष्टी आसा, जनरल नॉलेज आसा, करंट अफेअर्स आसात. हे सगळ्यो गोष्टी तांणी कंपल्सरी शिकपाकूच जाय. तर ऍक्च्युअली खंयचे बुक्स मोस्टली रिफर करपाक जाय? कारण एक युट्यूब पळयलें, सोशल मिडिया पळयलें, खूप बुकां लास्ट दाखयतात. ती बी मोस्टली युजूच जायना आसतली. सो ऍक्च्युअल जीपीएससी क्रॅक करपाक जाय. इवन तुमी सुद्दां केलो जीपीएससी क्रॅक. सो खंयच्या बुकांचो हेल्प घेवपाक जाय किंवा पहिली गोष्ट आसा की जितले तुम्ही वाचतले बुक्स, असे बुक्स आसात, त्याचे भरपूर बुक्स आसात. त्याची लिस्ट जाल्यार आमी तुमकां धाडटा जाय जाल्यार त्याचे. पण तुम्ही जेन्ना न्यूजपेपर्स, फॉर एक्झाम्पल द हिंदू म्हणून एक पेपर आसा, जो नॅशनल पेपर आसा, तितून बऱ्योच 99% गोष्टी ज्यो आसा, ज्यो युपीएससी जीपीएससी ज्यो लागता तितून आसात. ते तुम्ही जर ऑन रेग्युलर बेसिस खंयचे बुक्स हे करपाक जाय, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आसा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया आसा, फ्रीडम फाईट ऑफ इंडिया आसा, भरपूर ज्या लोकांनी ऑथर्स आसात त्यांनी ह्या गोष्टी बरयलेल्यो आसात, त्यांची पुस्तकं तुम्ही लायब्ररीन वाचात. प्रत्येक बुक हाताळात, त्याच्यातलं कितें ना कितें तरी तुमकां मेळटलेच थंय. सर ऍक्च्युअली एज कितें आसपाक जाय? खंयच्या एजी वयल्यान स्टार्ट करपाक जाय तयारी करपा खातीर? हांव तर म्हणटा 10th, नॉट 10th एसएससी, 10व्या वर्साच्यान हे चालू करपाक जाय. जो भुरगो जेन्ना 5वेन वता त्याच्या तकलेन जी कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामची जी महत्व आसा हे त्या भुरग्यांक सांगपाक जाय. कारण की आमचो गोंयचो जो युथ म्हणना, स्टुडंट जो तांकां ही कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम कितें आसता ती खबर ना. तांकां ते नॅशनल टॅलेंट एक्झामिनेशन तितून तांकां कांयच म्हणजे त्यांचो टॅलेंट कळटा, पण त्याचो उपयोग खंय जाता तो आमी पळयना. आता त्या टॅलेंटाचो जर उपयोग जर तुमकां कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामीक जर जात आसत तर दॅट इज व्हेरी फायन. म्हणून कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम जेन्ना ऑल इंडिया एंट्रन्स एक्झामिनेशन फॉर सैनिक स्कूल हांव म्हटलं थंयच्यान चालू करा. हांव म्हणटा 100% आमचे गोंयचे भुरगे जेन्ना ते तुम्ही चालू 5thच्यान चालू करतले, म्हाका दिसता बाय दे कम टू 12th स्टँडर्ड दे विल क्रॅक युपीएससी. हेजेरूच म्हाका एक क्वेश्चन याद येता की प्रत्येक स्कुलाचे भुरगे जर तयार करपाचे जीपीएससी किंवा युपीएससी, जाल्यार स्कुलांनी कसो एक सहभाग घेवचो किंवा स्कुलांनी कसो हेल्प करचो? नॉर्मल स्कुलांनी जनरल क्वेश्चन. ह्याच्यात सगळ्यात पहिली गोष्ट आसा ती पेरेंटल काउन्सिल. पेरंटाक काउन्सिलिंग करप महत्वाचे आसा. पेरंटाक कितें दिसता माझो भुरगो भायर वचपाक नाका, तो घरानूच काय आतांचे कितें आसा, नटशेल फॅमिली आसा की एक चलो एक चली मॅक्झिमम, त्याने तो भायर गेले की हांगा कोण माझ्याकडे कोण पळयतलो अशें काय ना. तो भुरगो पळयतलोच. आपले संस्कार आणि संस्कृती इतली बरी आसा की भुरगो आपल्या आई बापाक पळयतलो ही गॅरंटी आसा. तर पहिलं सगळ्यात फर्स्ट इज पेरेंटल काउन्सिलिंग, देन टीचर्स काउन्सिलिंग आणि मागीर स्टुडंट्स काउन्सिलिंग. हे 3 गोष्टी लायनीन केल्यार उपरांतूच आमचे भुरगे जे आसात न्ही ते 100% दे विल कम फॉर कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स. सर हे तिनूय करपाक जाय जाल्यार कशें कितें सहभाग घेवपाक जाय? कारण एक एकटो मनीस करपाक शकत ना हे.
आता पहिली प्रथम जे असा की प्रत्येक स्कुलान आजकाल पेरंट टीचर असोसिएशन म्हणून निर्माण केल्ले असा. हय. आता ह्या पेरंट टीचर्स असोसिएशनान जर एक भितर जर काम करपाचे चितले तर ते करू शकता. ओके. हेजेर काम जावपाक जाय. ह्याचेर काम जावपाक जाय. पेरंटान टिचर्सांचे जेन्ना हे जाता तेन्ना असे जे लोक आसा जे तांकां गाईड करपाक शकता, तांकां आपोवन त्यांच्या कडल्यान माहिती घेवन तर त्यांनी तशें केले जाल्यार म्हाका दिसता की गोंयचे भुरगे ऑटोमॅटीक त्याचे तयार जातले. सर आनी एक नॉर्मल होच क्वेश्चन जाता, एक व्हडल्या लेवलाचेर जर आमकां वच करपाक जाय म्हटल्यार गव्हर्नमेंटा कडल्यान सपोर्ट घेवपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल जीपीएससी खातीर फॉर ट्रेनिंग स्पेशली, जाल्यार कसो कितें घेवपाक शकता, आमी कसो मागपाक शकता गव्हर्नमेंटा कडेन सपोर्ट? गव्हर्नमेंटाचे कडेन चड सपोर्ट करचे नात तुमी, कारण की तांकां कांयच पडलेलें ना. ते म्हणटले तुमचे तुमी करा आनी जीपीएससी बसा. आमी तुमकां दर फ्रायडेक तुमकां धाडटा, तुम्ही पळयात आनी त्याच्यावर तुम्ही हे करात. त्याच्या खातीर एक तरी त्यांची भुरग्याची मनातली तयारी आसपाक जाय की बाबा हांव जीपीएससी बसतलो आनी क्रॅक करतलोच. आमी रोड मॅप म्हणटा की बाबा पयलींच्यान 5वेच्यान म्हाका डेप्युटी कलेक्टर बनपाचें आसा. एकदा त्याने तकलेन धरले की तो डेप्युटी कलेक्टर बनतलो ही गॅरंटी. आउट ऑफ 100% 90% तरी भुरगे जेन्ना रोड मॅप तयार करतले तेन्ना ऑटोमॅटिकली ते गोल, आमी ताका गोल म्हणटा, तर गोल जेन्ना तुम्ही मुखार दवरलो तेन्ना इट हॅज टू गेट द गोल. सर आतां एक अशें जाला की पयलींच्या भुरग्यांक पाठांतर खूब इम्पॉर्टंट आसतालें, पण आत्ताच्या हितून न्ही एक चॅट जीपीटी म्हणा किंवा एआय खातीर इझिली एका क्लिकार किंवा एका शब्दाचेर सगळे गावतात. सो पाठ करप किंवा एक कशें याद धरप किंवा हितूंतसून फुडें कशें सरतले? आता हे आमकां गुगलाचेर मेळटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजंटान मेळटा, जी चॅट आसा हाचेर सगळे मेळटा. पण हे मेळून फायदो कसो करून घेवपाचो हेही इम्पॉर्टंट आसा. आता जेन्ना तुम्ही जी चॅटाचेर पळयता, गुगलाचेर पळयता, तर तुम्ही ते बरोवन काडूना, फक्त वाचले तर जायना. वाचता तेन्ना फक्त डोळे फक्त ऍक्टिव्हेट असता. बरयता तेन्ना तुमचे हात, डोळे आणि ब्रेन तिन्ही ऍक्टिव्हेट जाता. आणि जितल्या फाटी तुम्ही बरयत रावतले, जितल्या फाटी ते तुम्ही रिपीट करतले, तितले तुमच्या मेमरीन ते रावत वतले. सर आनी हेजेरूच एक क्वेश्चन जाता, एक रिडींग आनी ऑडियो बुक्स आयकप भितर कितें डिफरन्स आसा? कित्याक थोडे जाणां म्हणटात की ऑडियो बूक आयकून तुजो टायम वाचता, सो आनी रिडिंगेन जो टायम चड लागता, सो हेचो डिफरन्स कितें आसा आनी एक्चुअली कित्याक गरजेची दोनी गजाली? आता कितें जाला की पयलीं गॅजेट्स, आता आमच्या वेळार आमकां ह्यो गॅजेट्स नाशिल्ल्यो. मोबायल नावाची गोष्ट आमी तेन्ना पळोवंकूय ना. आमी टीव्ही नावाची गोष्ट पळोवंक नाशिल्ले. तेन्ना आमकां एक रिडींग आमकां ते कानान घालून आमकां केन्ना आमी आयकूय ना. आमी चडन चड रेडिओचेर असले गोष्टी केन्ना येवंकूय ना. युट्यूब म्हणटा ते केन्ना आमकां आतां कळटा की आमकां युट्यूब आसा म्हणून. तर तेन्ना आमकां रिडींग हो जो प्रोसेस आशिल्लो तो एकदम एन्जॉयबल लागतालो. की बूक घेतले, बसले, वाचले, हेवटेन नोट्स काडल्यो, बूक घेतले, एक पेज जाली, नोट्स काडल्यो. नोट्स सुद्धा की नाही सगळे लेंथी नोट्स ना, पॉइंट वाईज. बाबा ह्या पेजीचेर हे आसा की पॉइंट बरोवलो, दॅट इज कॉल्ड वी कॉल दॅट एज कॉन्सेप्ट. प्रत्येक कॉन्सेप्ट एक वर्ड, दॅट वर्ड जेन्ना तुज्या तकलेन रावता न्ही, यू कॅन एलॅबोरेट मेनी टाइम्स, ऑटोमॅटिकली एलॅबोरेट जाता. हो जो प्रोसेस आसा तो आत्ता तो भुरगो करना. आताच्या भुरग्यांचे सांगता. आता आमकां भरपूर गॅजेट्स आयलेले आसा, कानान युट्यूब आलेले आसा. दिस इज ऑल्सो व्हेरी गुड प्रोसेस, वायट ना हो. कारण की कितें आसा, आजकाल भुरगे धावपळ भरपूर आसा. ओके, आणि भुरग्यांकडे आसा वेळ आसा, असो वेळ ना असो ना, त्यांच्याकडे वेळ आसा भरपूर. पण ती रिडिंगाची जी क्रिएशन आसा ती भुरग्यां भितर ओढ अजून तयार जावना आणि तांकां ती कोणी हेय करूना. सर इम्पॉर्टन्स कितें एक्चुअली रिडिंगेचो आनी हेचो ऑडियोचो? सगळ्यात बेस्ट इम्पॉर्टन्स म्हणजे रिडिंग. ऑडिओ म्हणजे तुम्ही ऐकता, रिडिंगान कितें जाता तुझे फक्त तुम्ही कान आणि ब्रेन चालू रावता. रिडिंगान तुमकां डोळे आणि ब्रेन चालू जाता. पण तुमच्या मुखार जेन्ना तुम्ही डोळे मिटतले, एक जस्ट एक एक्झाम्पल दिता. आता एक पेज वाचली आणि इफ आय वॉन्ट टू मेमरायज दॅट, हांव तो परती पळोवचो न्ही. हांव कितें करतलो, हांव डोळे मिटतलो आणि ते पेज माझ्या मुखार हाडटलो. तशें ऑडिओन जायना.
तुझ्या मुखार येवपा जाय खंयची गोष्ट जी आसा न्ही जेन्ना तुज्या मुखार येता तेन्ना तुका कळटा की ना ती. बरोबर. एक आंबो हांवें तुज्या मुखारूच हाडूना तर तो आंबो म्हणून हांव कशें कळटलो म्हाका. आयकोन जावचें ना आयकोन तो आंबो असता वो असो असता तो तसो असता तसे बरेच प्रकार आसपाक शकता न्ही. तर जेन्ना तू रीड करता रिडींग इज द बेस्ट हॅबिट दॅट शुड बी डेव्हलप्ड फ्रॉम चायल्डहूड. ओके. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट तुमी म्हणले जीपीएससीन एक जीके खूब लागता जनरल नॉलेज. सो एक गॅदर करपा खातीर कशें कितें करपाक जाय एक्चुअली? आता जीके करपाक लागून पहिली गोष्ट आसा कॉम्पिटिटिव्ह सक्सेस म्हणून एक बूक आसा. तितून तुका सगळे जीकेचे सगळे गोष्टी येतात तितून. आम्ही जेन्ना युपीएससी क्रॅक केली तेन्ना आमकां हेच बूक आशिल्ले. कॉम्पिटिटिव्ह सक्सेस, मॅथमॅटिक्स हे सगळे आमकां त्या वेळार आशिल्ले. त्यामुळे आमकां त्याचो भरपूर फायदो जालो. कॉम्पिटिटिव्ह सक्सेस म्हणून जे बूक आशिल्ले ताचो भरपूर फायदो जालो. आणि आता लॉट मेनी आता गॅजेट्स आसात. तुम्ही फक्त क्लिक केलो आयचे जे सगळे तुजो आयज कितें भानगडी चल्ल्या तो सगळं आमकां कळटा न्ही. तर आमी तेजेर नॉर्मली रिपीट जेन्ना करता जेन्ना आमी डिस्कस करता. आता जर हांवें तुज्या कडेन डिस्कसूच करूं ना तर तुका कशें कळटलें की बाबा हे अशें आसा ते आसा. हांव म्हाज्या मनान दवरतलो हे अशें आसा. फाल्यां जेन्ना हांव एक्झामी कडेन वता तें आमचे याद रावना. बरोबर. इट हॅज टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन तेन्नाच तुमचो अभ्यास बेस्ट जातलो. सर आनी एक जीपीएससी एक्झाम आन्सर करतकूच मागीर एक इंटरव्यू आसता किंवा प्रोसेस आसता पळय तो कसो कितें आसता आनी केदो आसता? इंटरव्ह्यू जो असता पळय तो तुझी जी पर्सनॅलिटी टेस्ट असता ती. आता ती पर्सनॅलिटी टेस्टीन ते बऱ्याच गोष्टी ते ऑब्झर्व करता. फर्स्ट थिंग इज बॉडी लँग्वेज. म्हणजे सॉफ्ट स्किल जे आसा पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट म्हणतात ते असता. तुमची बॉडी लँग्वेज असता. तू भितर येताना चलत कसो येता. तुझे ऑब्झर्वेशन कशे आसा. तू बसता कसो. तुझे हात कसे आसा. तू बोट हालयता काय पाय हालयता ह्याचे सगळ्याचेर त्यांचं वॉच असता. त्याच्या वयल्यान तांकां कळटा की ह्याची स्टेट ऑफ माइंड कशी आसा. दिस इज फर्स्ट थिंग. बॉडी लँग्वेज इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग दॅट बीन सीन इन द इंटरव्ह्यू. त्याच्यानंतर तुमचे नॉलेज कसे. आता नॉलेज सुद्धा कसे असतात ते डायरेक्ट तुका क्वेश्चन विचारतना ते असे घुणून हाडटले. लँग्वेजीचो प्रॉब्लेम जातालो इंटरव्यू खातीर. मे बी ते हिंदीन आसतले आनी आमी कोंकणी आसतले. म्हाजी हिंदी फ्लुएंट नासतली. सो ते थंय कशें कितें मॅनेज करतात लँग्वेजी कडेन? हांगा लँग्वेजीचो कांयच हे ना. तू कोंकणीन उलोवपा जाल्यार कोंकणीन हे करता. आता फॉर एक्झाम्पल 4 जण बसल्या आणि तुका इंग्लिश हिंदी येना. तू म्हणपा सांगले की म्हाका कोंकणीनूच दिवपाक जाय. तर ते कितें करता एक ट्रान्सलेटर तुज्या वांगडा दिता जाका कोंकणी येता. तर तू कोंकणी तो ट्रान्सलेटर ताका सांगता व्यवस्थित. त्यामुळे लँग्वेज इज नॉट अ प्रॉब्लेम. तुम्ही खंयच्याय लँग्वेजीन इवन पेपर सुद्धा तुम्ही खंयच्याय लँग्वेजीन बरयात. इंटरव्ह्यू खंयच्याय लँग्वेजीन देना. तुमच्या भितर कितले करेज आसा. तुमची बॉडी लँग्वेज कशी आसा. तुमचो कॉन्फिडन्स कसो आसा. तुम्ही लोकांच्या वांगडा कितले एमिकेबल रावपाक शकता आणि तुमच्या लोकांच्या कडेन जो इफेक्ट आसा तुमचो इफेक्ट लोकांचेर कसो पडटा पहिलं त्यांचेर पडपाक जाय न्ही. तो कसो पडटा हे सगळ्याची ते लिस्ट काडटा आणि त्याचेर तुमकां मार्क दिता. ओके. मागीर कितें आसता कशें लेटर ईमेल आता ह्यो गोष्टी आसा न्ही. आता आजकालच्या जीवनान आमचे सगळे गॅजेटामुळे ते सगळे ईमेल जाता तुमकां. आता फॉर एक्झाम्पल पयली तुम्ही स्क्रीनिंग टेस्ट. आता फॉर एक्झाम्पल आता आम्ही जीपीएससीचे घेऊया जेएसओचे घेऊया. तांकां 2 स्क्रीनिंग टेस्ट असता. पहिली स्क्रीनिंग टेस्ट झाली की परत तांकां एक मेल येता की बाबा यू हॅव क्लिअर्ड फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट. यू कॅन अटेंड फॉर सेकंड स्क्रीनिंग टेस्ट. मग ती त्यांनी दुसरी दिवपाची. तर ती स्क्रीनिंग टेस्ट दिल्यानंतर परत तुमकां आणि एक ईमेल येता की यू हॅव पास्ड युअर सेकंड स्क्रीनिंग टेस्टाक 4 ऑप्शन असतात. एक्झामीन सगळे 4 ऑप्शन असतात न्ही. हय तांकां ऑप्शन आसता. स्क्रीनिंग टेस्टाक तुका ऑप्शन आसता. ऑब्जेक्टिव्ह आसता आणि ताका निगेटिव्ह मार्किंग नासता. आणि ते तुमकां ते बरोवचें पडटा. नंतर त्याच्यानंतरची प्रोसेस असता ती रिटर्न टेस्ट. आता रिटर्न टेस्टान तुका आता जितले हांवें सब्जेक्ट सांगले त्याच्यावर तुका ते क्वेश्चन सांगतले आणि त्या क्वेश्चनान तुका ती कंपल्सरी दिवची पडटा. आणि ती दिल्यानंतर ती क्लिअर झाल्यानंतर परत तुका ईमेल येतलो की बाबा ह्या दिसा तू सचिवालयान येवन ह्या टायमाचेर आमकां इंटरव्ह्यूक राव. दॅट इज द लास्ट प्रोसेस ऑफ इंटरव्ह्यू. आणि मागीर तुका ते मागीर खंय तुका धाडटले खंय. म्हणजे गोंयांत आसता काय भायर जीपीएससी ओनली फॉर गोवा. युपीएससी थ्रू आउट इंडिया. तुका खंय जावन तुका तू जे कितें ऑप्ट करता. IAS वाले ही मे बी अ सेक्रेटरी टू प्रायम मिनिस्टर. अकॉर्डिंग टू तुझे जे नॉलेज कितें आसा तुका त्या इंटरव्ह्यून तुका कसो त्यांनी जज केल्लो असता त्याप्रमाणे ते कितें करता
त्यांची लिस्ट काडटा, त्यांची मेरिट लिस्ट काडटा आणि त्याप्रमाणे तुका ते पोस्टिंग दितात तशें. जर कोणाक आतां जीपीएससी वचपाक जाय जाल्यार तेजी वेबसायट किंवा कशें कितें आसा तेंका खंयसर अवेलेबल सगळें जातलें गजाली? हे तुमकां नेटाचेर मेळटा सगळें. त्यांची जीपीएससीची जी वेबसायट आसा, जर तुमी ब्राउज केले की जीपीएससी घातलो तर तुमकां ब्राउज येता सगळें. तुमची त्यांची वेबसायट येता. ती वेबसायट ओपन करपाची. त्या वेबसायटीन तुमकां सगळें दिल्लें आसतलें की बाबा तुमकां खंयची पोस्ट आसा ओपन जाल्ली आसा. तुमकां खंयच्या पोस्टाक अप्लाय करपाचें आसा. फॉर एक्झाम्पल जेएसओची पोस्ट अप्लाय जाल्ली आसा तर जेएसओच्या बद्दल तुमकां सगळे डिटेल्स थंय येतले. तर त्याच्या पयलीं सगळ्यात पयलीं तुमकां सगळो सिलेबस सगळो पयलीं पळोवचो पडटलो. बरोवन घेयात किंवा त्याचो स्क्रीनशॉट मारात आणि तो सगळो सिलेबस पाठ करपाचो. पाठ केल्याशिवाय तो जोपर्यंत तुमकां सिलेबस कितें आसा तो कळना तोपर्यंत तुमकां अभ्यासाची जी दिशा आसा ती कळची ना. किंवा तुमकां म्हाका कितें अभ्यास करपाचो. पुस्तकां हाडली तुमी, 50 पुस्तकां हाडली, पण तुका सिलेबस खबर ना. त्या सिलेबसातले कितें अभ्यास करपाचो ते कळचें ना न्ही. म्हणून पयलीं सगळो फुल सिलेबस पाठ करपाक जाय. तोंडपाठ आणि त्याच्यानंतर तुम्ही सगळे डिटेलान पळयात. म्हणजे जीपीएससी त्यांचे ऑफिस खंय आसा, अप्रोच जावपाक शकता काय, त्यांचे कॉन्टॅक्ट नंबर कितें आसा, त्यांच्याकडे म्हाका जर कितें जाय जीपीएससी खातीर किंवा खंयच्याय एग्जामी खातीर म्हाका कितें जाय ते हांव थंय इनरोल कसो जावपाक शकता. किंवा आता सगळे जर रजिस्टर कर म्हणटा, जीपीएससी रजिस्टर जा, तर ते रजिस्टर कसो करपाक शकता. हे सगळे थंय फॉर्म्स तुका आयले आसतले. ते फॉर्म्स तुम्ही भरपाचे आणि ते तुम्ही धाडात. त्यामुळे तुमकां सगळे जीपीएससीचे सगळे डिटेल्स तुमकां येतले. फुडलो फ्युचर आहा बाबा अनप्रेडिक्ट आसा. त्या फिल्डांतल्या मनशाक त्याच फिल्डान जॉब गावतले काय सांगूंक शकना. बिकॉज ऑफ ऑल दीस थिंग्स, टेक्नॉलॉजी, एआय म्हण चॅट जीपीटी म्हण ऑल दीस थिंग्स. सो एक्चुअली युथाचो मायंडसेट कसो तयार करतो, युथान आपलो मायंडसेट एक्चुअली कसो तयार करतो फ्युचरा खातीर? आता फ्युचरा खातीर मायंडसेट करपाक एक तरी तांकां आत्मपरीक्षण करपाक जाय. प्रत्येक युथान आत्मपरीक्षण करपाक जाय की म्हाज्या भितर कितें कॅरेक्टर्स आसात आणि हांव कितें करपाक शकता हेचे आत्मपरीक्षण जेन्ना तो करतलो ताका कळटलें की हांव कितें करपाक शकता. तेन्नाच तो गोल सेट करतलो. बरोबर. जेन्ना तो गोल सेट, जोपर्यंत तो गोल सेट करना तोपर्यंत त्या डेस्टिनेशनाक पावचोच ना न्ही. तर हे पहिली गोष्ट करपाची त्यांनी. दुसरी गोष्ट जी आसा, फ्रेंड सर्कल असे निर्माण करपाचे की दे आर हेल्पफुल ॲट एव्हरी पॉइंट ऑफ मुवमेंट. कारण की आजकालचे भुरगे फक्त आपल्या खातीर, हांव जालें माझे फ्रेंड फक्त च्या पाणी ह्याच्या खातीरच असता. तर तशें नसताना की फ्रेंड सर्कल जेन्ना तुम्ही बरे करतले आणि त्याच्या वयर तुम्ही त्यांच्या वांगडा प्रत्येक गोष्टी खातीर तो आमकां हेल्प करतो. म्हणजे त्यानेच हेल्प करपाक न्ही, आमी तांकां हेल्प करपाक जाय. जेन्ना हे जातले वायस वर्सा जातले तेन्ना इट इज बेस्ट थिंग. आमचो गोंयचो यूथ आसा, दे आर व्हेरी ब्रिलियंट पीपल. पण त्यांच्या ह्याचेर एक मिरेज म्हणटा पळय ते असे निर्माण जाल्ले आसा किंवा केल्ले आसा की गव्हर्नमेंट जॉबूच आसा तोच माझ्या खातीर परफेक्ट आसा आणि तोच म्हाका मेळपाक जाय, त्याच्या खातीर आमी कितेंय करतले अशें ना. इट इज नॉट लायक दॅट. तुम्ही स्वतःचे आत्मपरीक्षण, आत्मनिरीक्षण करात, आपल्यातले कितें आसा ते पळयात आणि मागीर फुडें चलात. कारण की आमी जवळ बरेच ठिकाणी वचून आमी भुरग्यांक लेक्चर्स दिल्ली आसात की बाबा तुम्ही स्किल डेव्हलपमेंट करात, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट करात. तुमकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटी ऑल ओव्हर इंडिया कितल्यो आसात, प्लेसमेंट्स आसात, हे सगळं तांकां सांगलेले आशिल्ले. पण कितें जालां आमच्या गोंयान, बरें का वायट म्हाका खबर ना, की प्रत्येक घरातलो मनशाक राजकीय टच आसाच. कारण की कितें आसा, प्रत्येक कॉन्स्टिट्युशन फक्त 25,000 शिक्के मारपी. आता 25,000 त्या पॉलिटिशियनाक तकलेन दवरपाक चड काय नसता न्ही ताका, बरोबर. तर तो प्रत्येक घरान थंय प्रत्येक पॉलिटिकल मनशाचो एक टच आसाच. आणि आमी जेन्ना आमी वताले आणि त्याच्यानंतर पयले दिसा भुरगे एकदम कॉन्फिडेंटली, सर आमी फाल्यांच्यान तुमकां जॉईन जाता. पण आमकां दुसऱ्या दिसा एकटोय तयार नाशिल्लो. त्याचे कारण आमी एक विचार केलो की अशें कित्याक जाता की
कारण असे कळले की बाबा आम्ही गेल्या उपरांत असेच एक 4-5 टाळकी म्हणजे भुरगे असतात, टाळकी म्हणणं भुरगे जे असतात ते त्यांचे ब्रेन वॉश करतात. आय डोंट नो ते त्यांना कोणे धाडलेले असता काय असता हे म्हाका खबर ना, पण ते असे ब्रेन वॉश करता की ना पात्रांव करतलो, सर करतलो, तुका गव्हर्नमेंट सर्व्हिस मेळटली, आम्ही हाडून दिता तुका, असे म्हणपी सुद्धा भरपूर असा. आणि त्याच्या कारणाने आमचो गोवन युथ जो असा न्ही तो एका दबावाखाली पडलेलो असा. आणि इव्हन हेतूर भुरग्यांची चूक म्हणना ऍक्च्युली हांवें थोड्या गजाली ऐकला की पेरंट्स सुद्धा म्हणतात की आपल्या चेडा फक्त गव्हर्नमेंट जॉब गावचो, गव्हर्नमेंट जॉबाक अप्लाय कर रे, फक्त गव्हर्नमेंट जॉबूच एव्हरीथिंग दिसता. सो हेजेर मातशें तुमी कितें तरी सांगचें थोडक्यात. गव्हर्नमेंट जॉब हो एक अल्टिमेटम ना कोणाचो. तर आपल्या भितर एक क्षमता आसा तर तो स्वतः आता गव्हर्नमेंटान भरपूर गोष्टी स्कीम्स तयार केल्ल्यो आसा. स्मार्ट स्कीम्स तयार केल्ल्यो आसा. लोक स्टार्टअप्स म्हणून तयार केल्ले आसा. अरे ह्याच्या भितर तुम्ही तकली घाला न्ही, एंटरप्रिन्युअर जाया न्ही तुम्ही. गव्हर्नमेंट जॉब किती असा, गव्हर्नमेंट जॉब वचा बसा पगार घ्या आणि वचा, तेतून डेव्हलपमेंट तुमची कितली जावपाक शकता. थंय आता रिझर्वेशन्स असतात. आता रिझर्वेशनान सुद्धा थोड्याक एज लिमिट वाढलेले असा, कोणाचे हे असा, त्यामुळे जनरल कॅटेगरीचे जे भुरगे असतात तांकां एक वाईट दिसता की बाबा आम्ही इतलो करून आमकां हे करून प्रत्येक गोष्टीक जर प्रत्येकाक जर रिझर्वेशन मेळत जाल्यार फायदो कितें आसा, त्यामुळे ते डिमोरलायज जातात. तर ह्यो गोष्टी ज्यो आसात त्यो मातश्यो कमी जावपाक जाय. म्हणजे हांव म्हणना ना की रिझर्वेशन कमी जावपाक जाय, पण ह्यो गोष्टी कमी जावपाक जाय. प्रत्येकातल्या भितरलो टॅलेंट तुम्ही भायर काढात. अशें न्ही की बाबा सगळ्या कॅटेगरीन सगळ्या स्ट्राटान एक्स्ट्राऑर्डिनरी भुरगे आसात, तांकां वयर काढात न्ही. सर म्हाका हेजेरूच विचारप, तुमी याद केली म्हाका जे एसटी ओबीसी जनरल म्हणटा एक टायमार हेची गरज आसली सर. एक्चुअली आतां पळोवंक गेले जाल्यार खंयसरूच गरज ना मोस्टली पळयत जाल्यार. सो अजूनय हे एसटी ओबीसी कित्या खातीर लायले वयतात किंवा अजूनय हेजेरूच कित्याक हे केले वयतात. खूब गजाली हेज्या खातीरूच भुरगे फाटीं सरतात, शिरकातात. स्कील आसलेलो भुरगो फाटीं उरता. आता कितें जाला की ऍक्च्युअली दिस इज अ पॉलिटिकल मॅटर. कारण की तांकां रिझर्वेशन दवरून त्यांची मताची पॉवर आसा ती वाडोवपाक जाय. दुसरी गोष्ट कितें जाता की जो ह्या कॅटेगरीन जे भुरगे असतात ते जर सपोज बरे एक्स्ट्रॉर्डिनरी असतात ते कितें करता की त्या पर्सेंटेज जनरल हितून बसता ते आणि आपल्या कॅटेगरीची सीट खाली दवरता. त्यामुळे कितें जाता जनरल कॅटेगरीन भुरगे परत कमी जाता. सपोज 10 भुरग्यांनी जरी हांगा दवरली सीट तर थंयची 10 भुरगे कमी झाले न्ही. त्यामुळे जनरल यांच्यात परिणाम पडला की बाबा ना आम्ही ते केल्यार सुद्धा हे हुशार भुरगे तिथून ऍडमिशन घेता आणि ही खाली दवरता. हो प्रॉब्लेम थंय क्रिएट जाला. आणि दिस इज अ पॉलिटिकल मॅटर. पॉलिटिकल लोकांनी चिंतपाक जाय की बाबा ना आम्ही बरे भुरगेच वयर काडपाक जाय. आणि सगळ्या भितर हांव म्हणना सगळेच भुरगे हे ना, सगळे भुरगे आर द बेस्ट. सगळ्या भुरग्या भितर ब्रेन देवान एकूच घातला, सगळ्या भुरग्यांनी एकच कॅरेक्टरिस्टिक घातल्या, पण ते बाहेर काढना. तांकां कोण बाहेर काडपाक तयार ना. तांकां कोण असो गायड कोण ना की बाबा तू करपाक शकता की ना. आता गोंयान एग्रीकल्चर इट इज द बेस्ट थिंग इन आसा, बेस्ट थिंग आसा. ट्युरिझम कोण वता थंय म्हाका सांग पळोवया. कोण वचना. एग्रीकल्चर कोण करता. शेतान मातयेन कोण पाय घालतलो. हो एक क्वेश्चन. तू काय जरी सांगले की बाबा तू वच आणि शेतान काम कर, कोण करतो ना. ना म्हाका शेतान म्हाका ते जमना. अरे तुम्ही ट्रायच करना, तुम्ही करपाकच इच्छाच ना जाल्यार करतले कशे. गोंयान त्याचो भरपूर हे आसा. गोंयान तुम्ही आयुर्वेदिक प्लांटेशन करपाक शकता. आता आमचे काजू सुपारी हे आसात, नाल्ल आसात. त्याच्या बरोबर तुम्ही स्पायसेस, आता स्पाइस फॉर्म घेऊन पैसे जोडटा. अरे तुमच्या शेतान करा. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड लोक असतात, करा तुम्ही. कोण करना. ताका इतलो डिमांड असा म्हणून सांगू. पण करपाक जाय आमच्या भुरग्यांनी. थंय वचपाक जाय. प्रत्येकाक गव्हर्नमेंट जॉब. प्रत्येक जण त्या पॉलिटिशियनच्या दारा मुखार वचून सकाळी 7 वचून उभे रावतले. तो आपलो व्यवस्थित येतलो, 9-10 येतलो
किती असा घे, अरे हे पळय रे त्याचे, तर जायना. तो म्हणतलो की बाबा हो माझं कार्य करतो असा, हो कार्यकर्ता कडल्यान आयला की ना, हेही थंय पळयतात. अशी पळयना का ते तुम्ही? तुम्ही ज्यांना एका कॉन्स्टिट्यूशनचे प्रतिनिधी म्हणून जाल्ले, तो प्रत्येक मनीस हो तुमचो. बरोबर. तो त्याचो कार्यकर्तो असा किंवा त्याने म्हाका मत मारूं ना म्हणून हांव त्याचे काम करचो ना, अशें जायना न्ही. अरे तो भुरगो बरो आसा, दिया न्ही ताका. आणि चूक आमचीय आसा, अशें न्ही की बाबा आमची चूक ना. जर तुम्ही दिना जाल्यार वचा आणि ताका उखलून हाडा न्ही, थंय रस्त्याचेर उभे करा. बाबा कित्याक करना विचारा. तांकां पोलीस प्रोटेक्शन कित्याक जाय? व्हीआयपी कॅटर कित्याक जाय? यू आर इलेक्टेड पर्सन. यू आर इलेक्टेड. इलेक्शनाक तुम्ही पोलीस घेऊन भोंवता ना न्ही? प्रत्येक घरान पाया पडपाक वता ना न्ही तुम्ही? इलेक्टेड झाल्यानंतर तुमकां पोलीस आणि हे कित्याक जाय? आता थोडे जाण आता सीएम बी ओके, बाबा इज द हेड ऑफ द हे आसा ओके, पण प्रत्येकाक कित्याक जाय? तुमकां फ्री लाईट जाय, फ्री टेलिफोन जाय, फ्री पेट्रोल जाय, तुमच्या फॅमिलीक पेट्रोल जाय, कित्याक जाय तुमकां? तुमकां पैसे मेळटा, 1,00,000-1.5 लाख रुपये तुमकां मेळटा, प्रत्येक सेशनाक तुमकां पैसे मेळटा, तरी तुमकां वयल्यान हे जाय, कित्याक जाय? यू आर नॉर्मल. हे तुम्ही आम्ही लोक विचारनात तांकां. विचारात बाबा तुमकां इतले दिवन सुद्धा तुम्ही कित्याक करना? ह्याच्या वयलो जर खर्च काडत न्ही, आम्ही केन्नाय बेस्ट पैसे वाटयतले आणि बऱ्यो इंडस्ट्रीज हांगा हाडटले. कोण हाडटा? तर ऍक्च्युली लोकांक खबरूच ना की तांकां हे सगळें गावताच म्हणून. अरे अवेअरनेस करा न्ही तुम्ही. तुमच्या सारख्या भुरग्यांनी अवेअरनेस करपाक जाय की बाबा हे तांकां मेळटा, हे कित्याक तांकां दिता तुम्ही, गाडयो कित्याक जाय? म्हाका सांग, गव्हर्नमेंट ऑफिसर, सादो क्लार्क आणि सुप्रिटेंडंट, ओके, दे आर गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स. क्लार्क बावडो बशीन वता आणि हो हेका स्पेशल गाडी, अरे कित्याक? तुझी गाडी घे आणि चल न्ही. तू थंयच त्याच ऑफिसान वता, वच न्ही तू. तुका गाडी कित्याक जाय? तुमच्याकडे गाडयो ना? ह्याचेर प्रश्न कोण विचारता? आम्ही विचारता ना. सुप्रिटेंडंट ऑफ पीडब्ल्यूडी, ताका गव्हर्नमेंटान रेंटेड गाडी दिली, दी न्ही. कित्याक ताका? तोही एक एम्प्लॉईज, क्लार्क इज ऑल्सो एम्प्लॉई. तो बावडो त्याच विलेजांतल्यान सकाळी उठून डबो घेता, बशीन धावत धावत वता, पावता थंय, नाल्यार स्कुटरीन वता. तो स्कुटरीन वचपाक शकता, तू गाडी घेवन वचपाक शकना? सिंपल गोष्ट आसा. कोण विचारता? कोणी विचारना. विचारात विचारात, प्रत्येक गोष्टी प्रत्येकाक विचारात. पॉलिटिशियनच्या, राजकीय लोकांच्या मुखार वचून विचारात. हांव म्हणटा तुमकां, तेन्नाच आमचे गोंयचे भुरगे सुदारतले. हांव ह्या स्टुडंट्स जे लिडर्स आसात न्ही तांकां सांगता हांव हे, विचारात. तुमच्या भुरग्यां खातीर तुम्ही कितें करतात? परीक्षा पोस्टपोन करा, लेटर दिया. अरे हे लेटर अरे तुम्ही जेन्ना भांगर जेन्ना गरम करून जेन्ना टकटक करता तेन्नाच चकचकता की ना? तुम्ही ठोकरो खायात न्ही ना. आता पाऊस व्हडलो आयलो म्हणून सांगतले एप्लिकेशन दितले, पाऊस आयलो भुरग्यांक शाळा सुट्टी दियात. अरे भुरगे शिकतले कितें ना न्ही. अशें करात. हांव म्हणटा तुम्ही त्या राजकीय जो मनीस जो त्या खुर्चीर बसला ताका हालयात. खुर्ची पावर जी आसा न्ही तुमच्याकडे आसा, तुमच्या भुरग्यांकडे आसा. स्टुडंट जेन्ना एजिटेट जातलो न्ही फॉर जॉब्स अँड ऑल, तेन्नाच हे जातले, तेन्ना जावचे ना. तेन्ना तुम्ही खंयचो पक्ष आणि हे पळयनाका. तुम्ही ह्याचे कार्यकर्ते, तो आमकां हे करचो पळयनाकात. तुमचे लाईफ पळयात, तुमच्या प्रत्येक युथाचे लाईफ पळयात. तेन्नाच तुम्ही युथ वयर सरतले, नाल्यार सरचे नात. त्या जीपीएससी तयारी करपाक, युपीएससी तयारी करपाक ट्रेनिंग खंय गावतली किंवा तुम्ही खंयसर घेतले? आता जीपीएससीचे जे ट्रेनिंग आसा, आम्ही ऑल ओव्हर गोवा वचून आम्ही एक सर्वे केल्लो की खंय खंय जीपीएससीचे ट्रेनिंग दिता बीन म्हणून. तर आम्ही पळयलें की एकटय असो ना की बाबा जीपीएससीची स्पेशल ट्रेनिंग अशी कोण दिता. तेन्ना आम्ही विचार केलो की आम्ही फोंड्यान हेरिटेज प्रिन्सेस म्हणून आसा, सेकंड फ्लोर, ते आम्ही जीपीएससीचे स्क्रीनिंग आणि प्री स्क्रीनिंग आणि स्क्रीनिंग याची कोचिंग क्लासेस आम्ही आता चालू करतले. याच थोड्या दिवसांनी आम्ही ह्याचो प्रयोग आम्ही चालू करतले आता.
तुम्ही असे खुबशे मुद्दे आमकां सांगले जितून जीपीएससीची कोणाक यूपीएससीची तयारी करपाक जाय जाल्यार अशी म्हायती ह्या व्हिडिओसून गावतलीच. जे म्हाका दिसलें ह्या व्हिडिओसून किंवा कन्क्लूड करपाक दिसलें म्हाज्या पॉयंट ऑफ व्यू जाल्यार हांवें दिसता की एक आत्मनिर्भर जो भुरगो आसतलो तो जीपीएससी किंवा यूपीएससी क्रॅक करपाक शकता आनी स्वताक दिसता त्या भुरग्याक आत्मनिर्भर जाल्लेल्या भुरग्याक जाल्यार तो क्रॅक करपाक शकता. थँक यू सो मच सर ह्या तुम्ही इन्फॉर्मेशन सगळी शेअर केल्या बद्दल.